मोगाचे बाबा भयणीनो कोणेक अशें म्हणलां की एका मनशाक 4 बूक आसतात. कुडीची बूक फिजिकल हंगर, मनाची बूक हंगर ऑफ द मायंड, काळजाची बूक हंगर ऑफ द हार्ट आनी आत्मीक बूक हंगर ऑफ द सोल ऑर द स्पिरीट. आनी ह्या सगळ्यांत एक खास संबंद आसा. जर एका मनशाक एक बूक भागूंक मेळना ताचो परिणाम त्या जिवितांत जाताच. जसो एक भुकेल्लो मनीस ताच्या मनांत शांती नासता, कित्याक तो सदांच कितें खावंक सोदता. आनी सगळी बूक भागोवंक मनीस खूब खूब आवडटा. कुडीची बूक भागोवंक मनीस खूब वावर करून वेगवेगळे वावर करून आपले आनी आपल्या कुटुंबाचें पोट भरता. तशेंच मनाची बूक भागोवंक खूब खूब पढाई करून करून ती बूक भागवयता. काळजाची बूक ही बूक भागोवंक खूब मनीस भागवता. तशेंच आत्म्यांची बूक. आज शिवपतवानान आमी जेजू म्हणटा की 2 प्रकारचे बूक तुमकां आसल्यात. आदले कारणान जेन्ना तुमी व्हड यात्रा करतालेत इजिप्सान प्रॉमिस लँड, तेन्ना तुमी आरामांत आसलेत आनी तुमी भुकेल्लेत. आनी 2 दिसा म्हाज्या बापायन सोरेस्परान तुका मान्ना दिल्लें. पूण हें मान्ना खावन तुमी सगळे मेले. जेजू तांकां सांगता, हांव तो सर्गीचो उंडो जो स्वर्गासान देंवन आयला. जो कोण म्हजें मांस आनी रगत खाता पियेता ताका सासणीक जेवण मेळटलें. ते मरचे नात. ताका आरोम आसतलो पूण ते मरचे नात. सासणीक जिवीत तांकां मोलतलें. आजचे वाचून शिव सांगता की आतां आमी हे मिसा 2 दिसा मिसा भेट वांटो घेता, आमचे 4 प्रॉब्लेम जातात. 4 इफेक्ट्स. पयलीं म्हणजे आमचे आनी जेजू मदें एक खास संबंद जोडटा. वी बिकम वन विथ क्रायस्ट. अबायड इन मी एंड आय इन यू. म्हणजे शी तुमी रावात आनी हांव तुमचे शी रावतलो. सो जेन्ना आमी मांस रगत खाता पियेता 2 दिसा हो खास संबंद गोठ जावंक पावता. दुसरे सुवातेर आमचें जिवीत फळां बरीत जाता. जेन्ना एक खांदो झाडार गोठ रावन दिसा वाडटा वाडटा त्या खांद्यात फळां येतात, बरीं फळां येतात. कित्याक त्या खांद्याक जेवण मेळटा ते झाडाचें. तशेंच जेन्ना आमी 2 दिसा हे मांस रगत खाता पियेता तेन्ना आमकां भितरली शक्ती अशी मेवता आनी आमचें जिवीत फळां बरीं जाता. वी बेर फ्रुट्स. कसलीं ते फ्रुट्स? जेजू म्हणटा जेजू आमी नवे क्रिस्तांव जाता, आमी दुसरे क्रिस्तांव जाता. म्हणटकूच जी बाबड्यान जेजू काळजांत आसली मोगाची, दोळाची, बोगसणेची, तीच भावना आमची जातात. आनी एके भाशेन जेन्ना आमी जिवीत जियेता यात्रा करतना हीच भावना आमी आमच्या जिवितांत ओळखूंक घेता आनी दाखयता. आनी 4थ्या सुवातेर आमकां सांगता की हें मांस रगत जेन्ना दुसरा खाता पियेता एके भाशेन तें वखद आनी टेकचो इनास अशें म्हणटा. युकरिस्ट इज अ मेडिसीन ऑफ इमॉर्टॅलिटी. मांस रगत एके भाशेन आमकां सासणीक दवरता. आनी हें मांस रगत आमी 2 दिसा खावंक जाय. जशें कोणाक घाव जाल्यार तांकां धुवन 2 दिसा तें वखद घालता तेच भाशेन हें मांस रगत 2 दिसा खावंक पिवंक जाय. सो आज ही वाचपां आमकां खास उगडास करतात. तेन्ना आमी 2 दिसा पावलां मारता, 2 दिसा आमी यात्रा करता. आमी सगळी बूक भागूंक जाय. भोव करून आत्मीक बूक. एक सुवातेर पयले सुवातेर
मिसाक येवंक जेजूक आमच्या काळजांक आपणावंक आनी घेवंक आनी सो तें पवित्र पुस्तक हें आसा देवाचें उतर तें वाचून नियाळ करून ताचो फळ आमच्या जिवितांत मेळून आनी तोच फळ आमी जिवीत सारतना दुसऱ्यांक दिवंक तो आज खास आमी ह्या मिसादान वांटूंक येतना आमी हांगा कित्याक आयल्यात तो प्रश्न विचारुया कित्याक आयल्यात कायदो आहा म्हूण आयल्यात वा मोगान आयल्यात आयल्यात कित्याक आमकां जीवचो मास सरगोड मेळटा आनी आमच्या आत्मीक जीव सारूंक आमकां एक उपाय मेळटा तर आज खास आमी देवा लागीं ही कृपा मागुया की 2 दिसां जेन्ना मिसा येता ती आमचे भितर शक्ती घेवन ही शक्तीने आमी जिवीत सारूंक सदांच मोगान हांसून करून जिवंक आज आमी खास हे मिसा भेटेन देवा लागीं मागुया